विसो उपरांत तुमकां येवकार. रुमडामाळ पंचायतीन तलाटीन चुकीची रेसिडेंट सर्टिफिकेट दिल्ल्यान तातूंतल्यो चुकी दक्षिण गोंय कलेक्टरा मुखार हाडपाक कागाळदारान कागाळ केल्या. IDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आयज हांव आमचो कलेक्टर साऊथ गोवा कलेक्टर हेका एक कंप्लेंट दिवपाक आयिल्लो. कारण 18 तारखेक 3 दीस पयलीं 18 तारखेक एक आमचो रुमडामाळ पंचायतीन तलाटीन एक रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशू केल्ली की दीस इज नांव तुमकां सांगता दीस इज टू सर्टिफाय दॅट श्रीमती WWWW एज 36 years डॉटर ऑफ श्री WWWW. सो हांव सांगपाक सोदतां आमचे मामलेदारान इतलें नेग्लेक्शन जाता की कोणाचें नांव कितेंय घालता WW म्हणून कोणाचें नांव आसता कोणाचें WW म्हणून नांव आसता. सो सांगपाक म्हटल्यार इफ कोणाची तर 15 वर्सां तर सर्टिफिकेट तर कंप्लीट 15 वर्सां तर जावना जाल्यार तो म्हणटा ना तुजे डॉक्युमेंट सारके ना 14 वर्सांच जाल्या आनी तो रिमार्क घालता 14 वर्सां कंप्लिटेड म्हणून इशू करना. सो हांव कितें म्हणटा इफ सपोज हे WW तर अशें घालपाक शकता जेन्ना हे नजरेक हाडले पळय मामलेदाराच्या 5 मिनटान तेन्ना ताका मातसो ताका बरें शिकोवचें पडली बाबा हें कितें तुमचें कितें चल्लां तेणें 5 मिनटान करेक्ट करून दिली. सो इफ समज 5 मिनटान तो तेन्ना करून दिता पॉलिटिकल एक पंच म्हणून हांव ताका मेळपाक गेलो पर्सनली तेन्ना ताणें करून दिली. इफ समज तर नॉर्मल तर बारीक मनीस कोणूय आयलो ताका पॉलिटिकल कोणाचोच तर सपोर्ट ना तर त्या मनशान कितें करपाचें. सो हांव आमच्या मिडिया कडल्यान इतलेंच मागता की बाबा हे सगळ्या लोकांक कळचें की बाबा पयलीं कितेंय डॉक्युमेंट घेता जाल्यार सारकें वाचून घेवचें की ना अशें डायरेक्ट मामलेदारान दिली या कलेक्टरान दिली आनी डायरेक्ट सबमीट केली. म्हाज्या हिसपान आमचे गव्हर्मेंट जे स्टाफ आसा तेंचे कडेन चूक जाता. So I've just received a complaint. We will look into the merits. The complainant has submitted that some lady was issued the certificate where there was an error. Her name was mentioned as WWW, but he has himself, the complainant has admitted that the very next day or the same day it was corrected. So it might be a computer generated or a system generated error. It has been just given to me. We will check if there is a system generated, because sometimes there is issues with the back end things also, things hang also. But if the thing was corrected within a day, it still allows us some breathing time. We will check into this, how did this happen. It's for the first time which has been reported to us. We'll look into this, and if required technical team will look after as to how this error occurred.